सगळीं उबी रावया. मिसाची बेळ सुरू जाता, आमी सगळीं तयार जावया. आमचो यादनी भितर सोदता, आमी सगळीं येवकार दिवया. आमचो यादनी भितर सोदता, आमी सगळीं येवकार दिवया. कालवारी बेळ नसरतलो, आमी तातूंत वांटो घेवया. सर्गीचे भोव तो वांटलो, आमी जेवूंक आयती जावया. सर्गीचे भोव तो वांटलो, आमी जेवूंक आयती जावया. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, मनशाक सोडूंच्याक देवान आपल्या एकाच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आपल्या बापाची येवजण मानून घेवन बापान दिल्लें कार्य शांती पावोवंक जेजू फुडें सरलो. आनी आतां हो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक जेजून आपल्या शिसांक विचून काडले. ताच्या आकारणी करूंक तांकां संवसारांत पाठयले. आयज हो सोडवणेचो वावर जेजू आपले विचून काडलेले यात्निकांक आनी धर्मीक बाबा भयणींक उद्देशी फुडें व्हरता. आयज आमच्या 2 प्रांतांक आमी देव आपोवणेचो आयतार समोर उरता. जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक देव आपोवणी फावो कर म्हूण मागतना आमच्या नावेलच्या गांवांत सेमिनारिस्ट आनी सिस्टरी पासत मागुया. जेजूच्या काळजा सारके यात्नीक आनी धर्मीक ती जावंक ताच्या मोल्यांत वावरूंक ह्या मिसाच्या बलिदानाक तांचे पासत मागुया. आनी जायते पावटी देव आपोवण्या संबंदान आमची जबाबदारी जिवंक आमी चुकल्या म्हूण उडकून घेवन सगल्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. देवाचें बोगसणें आमकां मागुया. सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर.
मोहिमान देवाकून चोरगी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा मोहिमान देवाकून चोरगी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी सुमिया जेजू क्रिस्ता बाप्पाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत को तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमान देवाकून चोरगी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच न्हू पवित्र एकलोच न्हू ईश्वर एकलोच न्हू परमेश्वर मोहिमान देवाकून चोरगी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी प्रार्थुया त्या वेळार देव आपोवण्या पासत मागुया आमच्या नाबिलच्या गांवांत आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांत आमच्या भारतांत आमच्या संवसारांत देव आपोवणी वाडल्यार पुरो म्हूण आमची मागणी देवा मुखार दवरुया किरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागता आपलो वाडदीस समोरुमतेल्या फ्रांस्किन्या फेर्नांदीस ह्या आमच्या भयणी खातीर सर्वेस्परा तुजे पोरजेक गवळी दिवन तुज्या भुरग्यांची तूं जतन करताय तुजे पवित्र सभेचेर तुजो भोक्तीचो आनी गोठायेचो आत्मो धाड तुजे वेदीचेर तुजो सेवा धर्म चलोवंक आनी उर्बेन आनी युक्तुकवायेन शुभ वर्तमान परगटूंक फावो तसले मुनयारी उपसय हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमीन जाणवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप खोट्या मनशांनी म्हळें तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें जोर तर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनाच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो ओकमनांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया अशें तो कितलो दुलोब तो आमकां कळोन येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्यो लोजेच्या मन्नांतलें फर्मोण ताचेर मारूया कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणें सांगलां देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा सगळीं म्हणया परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा तुज्या बळान म्हाका नीत करून दी म्हज्या मागणी आयक देवा म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानान घे सगळीं म्हणया परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा कित्याक गोरवी मनीस म्हजेर उपरासल्यात धारून मनीस म्हजो जीव काडूंक
म्हजे फाटीक लागल्यात. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. सगळीं म्हणया, परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. खुशमनान तुका येवन वोपतलो. तूं भोव कोंडवाळो म्हूण तुका वाखाणटलो. सगळीं म्हणया, परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. बागिवो जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, जंय निर्दुखाय आनी आपसुवार्थ आसात, थंय दुस्पोट आनी सगळे तरेचें वायट आसा. वयर तावन येता ती जानवाय पयले सुवातेर निर्मळ, त्या भायर शांत, माणसुगेची आनी बोली, काकलुतीन भरलेली आनी बरीं फळां दिता तसली. ती तोंड पळयोवन कामां करिना, दोंगेपण करिना. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बी वोंपतात. झुजां आनी झगडीं तुमचे मोदें खंय तावन येतात? तुमचेच भितर झूज करतात त्या वोंडवण्यांची न्हय? तुमी कितें आवडेतात तें तुमकां मेळना म्हणटोच तुमी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेतात तें तुमकां मेळूंक शकना तेन्ना तुमचें मोदें तुमी जोखडीं आनी झुजां करतात. तुमकां मेळना कित्याक तुमी तें मागूंक ना. तुमी मागतात आनी तरी तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या वोंडवण्या फाटल्यान तें होगडावंक वायटव्या मोनान तुमी मागतात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्गू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. थंयचो भायर सरून जेजू आनी ताचे शीस गालिल्यांतल्यान वेताले, पूण हें कोणाकूच गोमलोलें ताका नाका आसलें. कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मारतोच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जिवंत जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफारनावांत पावले आनी घरा येतोच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद चलतालो. तेन्ना बसल्या उपरांत 12 जाणांक आपूण ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खोशी जाल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक घेवन ताका तांचे मोदें उबो केलो आनी ताका विंगेंत घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका ख्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांत आमी देव आपोवण्याचो आयतार समोरुमता. इंग्लीश भाशेन म्हणल्यार वोकेशन संडे. सगळ्या पाद्री पासत सगळ्या माद्री खातीर तांच्या आपोवण्या पासत देवाक आमी आर्गां दिता. आनिकूय देव आपोवणी वाडल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 9व्या वेस्वरांत 38वे वडेंत जेजू अशें म्हणटा, पिकेच्या दोनया लागीं लुवणे मोळणेंत आनीक वावराडी धाड म्हूण मागात. पिकेच्या दोनया लागीं लुवणे मोळणेंत आनीक वावराडी धाड म्हूण मागात. मुखार बाबा भयणांनो, आमी मागता दर वर्साक जेन्ना देव आपोवण्याचो आयतार आमी समोरुमता, आनीक आपोवणी आमच्या गांवांत वाडची ही आमची मागणी आमी देवाक करता. पूण खरें म्हणल्यार देव आपोवणी स्वर्गार थावन पडोनात. देव आपोवणी जमनींत थावन किल्लो नात. देव आपोवणी त्या झाडाक पिकोनात. देव आपोवणी उदकांतली उत्पन्न जायनात. देव आपोवणी बाजारांतूय मेळोनात. पूण देव आपोवणी आमच्या कुटुंबांतली आमकां फावो जातात. आनी ह्या पासत मोगाळ बाबा भयणांनो, आमी सगळीं एका कुटुंबाची वांगडी देखून देव आपोवण्या सोबें आमकां सगळ्यांक जबाबदारी आसा. देव आपोवणी आमचे उद्देशी वाडूंक जाय. देव आपोवण्या पासत देवा लागीं मागल्यारूच पुरो ना, पूण आमच्या देखीवंत जिविता उद्देशी, आमच्या दिसपट्ट्या मागण्या उद्देशी, आमच्या दिसपट्ट्या जियेतल्या बऱ्या जिविता उद्देशी आमचे भोंवतणी देव आपोवणी वाडपाची गरज आसा. एक फावटी खंय एक वाटसूर आसलो, ट्रॅव्हलर. एका गांवांत दुसऱ्या गांवांत तो वेतालो. आनी मोदेकोत खंय ताका एक घर बांदतात थंयसर तो पावलो. आनी ह्या जाग्यार जायतो वावर चलतालो, जायते वावराडी थंयसर आसले. आनी हो वाटसूर थंयसर थांबता आनी एका वावराड्या लागीं विचारता, बाबा तूं कितें करताय? आनी त्या वावराड्यान ताका जबाब दिलो, हांव चिरेत आसता. चिरेत आसता आनी कित्याक? आनी तेन्ना त्या वावराड्यान परतून जबाब दिवन त्या वाटसुराक म्हणलें, हांव चिरेत आसता हें घर बांदूंक. आनीक एक वावराडी थंयसर ताका दिसती पडलो आनी त्याय वावराड्या लागीं त्या वाटसुरान विचारलें, तूं कितें करताय? आनी तेन्ना त्या वावराड्यान त्या वाटसुराक सांगलें, हांव आरांव बँड करतां. आरांव बँड करताय आनी कित्याक? आनी तेन्ना त्या वावराड्यान म्हणलें, हांव हें आरांव बँड करतां हें घर बांदूंक. आनीक एक वस्तोरी थंयसर वावर करताली आनी तिचे लागीं त्या वाटसुरान विचारलें, तूं कितें करताय? आनी तेन्ना त्या वस्तुरेन ताका सांगलें, हांव शिमीट कालोयतां. आनी परतून तोच प्रश्न, शिमीट कित्याक कालोयताय? आनी तेन्ना त्या वस्तुरेन ताका जबाब दिलो, हांव शिमीट कालोयतां तें घर बांदूंक. मोगाळ बाबा भयणांनो, 3 तोरांचो वावर, पूण एकूच शेवट, घर बांदपाचो. तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत पळयता जायत्या भासांची आपोवणी. कोण दोतोर, कोण आदवोगाद, कोण टिचर, कोण शेतांत काम करता, कोण भाजी पालो विकता, कोण नुस्तें विकता. जायत्या भासांचो वावर, जायत्या भासांची आपोवणी, पूण एकूच शेवट, देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदपाचो. आनी ह्या सगळ्या आपोवण्या मदें एक व्हडतें आपोवणें म्हणल्यार देव आपोवणें.
मोगाड बाबा भयणानो, आमचे उद्देशी आमच्या भोंवतणी देव आपोवणी वाडल्यांत काय, वो आमचे उद्देशी देव आपोवणी उणी जाल्यांत काय? आवय बापूय आनी वडिलां कशीं आमच्या भुरग्यां सोबें आशिल्लें देव आपोवणें आमच्या बऱ्या जिविता उद्देशी आमी शिंपलां काय? वो आमकां लागून भुरग्याच्या काळजांतलें देव आपोवणें मरोन गेलां काय? आमी भुरगीं कशीं तरणाटीं कशीं देवाच्या आपोवण्याक आमी खान दिता वो देवाच्या आपोवण्याक आमी बेरे खान केल्यात काय? आयज हेच प्रश्न मनांत सांबाळून देवाच्या उतरांत भितर सरुया. आयज पयल्या वाचपांत जाणवायेच्या पुस्तकांतल्या वाचपांतलें बरोवपी आमकां म्हणटा, बरे मनीस आसात, वायटूय मनीस आसात. वायट मनीस बऱ्या मनशाक दुखयतात. वायट मनीस बऱ्या मनशाची परिक्षा करतात. वायट मनीस बऱ्या मनशाक कश्टायतात, दुखांत घालतात. पूण सरशेवटी बऱ्या मनशांचो एकूच आवडो, बऱ्या मनशांचें एकूच मन कोण तरी म्हाका पावतलो. म्हाका दिसता न्हू, पवित्र सभा जाय तो बरो वावर करता. मिसावांच्या गांवांनी जरी तर आमी पावल्यांत जाय तो बरो वावर यादनीक माद्र भयणांनी केल्लो आमच्या दोळ्या मुखार झळकळटा. पूण असल्या बऱ्या मनशांक, बरें करतल्यांक वायट मनीस जायते कश्ट दितात. गोडेक आमच्या घरांत पासून आमी पाद्रीचें माद्रीचें वायट उलयलां, भुरगीं तीं आयकतात. पूण देव आपले पवित्र सभेक केन्नाच सांडिना. देव आपले पोरजेक पावतलो हो आमचो बोरवोसो. देव आपली पोरजां कोसळोंक केन्नाच दिवचो ना. मुगार भावा भयणानो, आपुणी देवल्यांत कोरी सिमिनारींत वचून पळयल्यार आदीं कितले सिमिनारिस्ट आसताले, आतां उणे जाल्यात. पूण देव केन्नाच सोडचो ना. वायट करतलीं मनशां बरें करतल्या मनशां कडेन कश्ट दितात, आपुणी देंवत वेतात. वायट करतलीं मनशां बऱ्या मनशांचेर आड उलयतात, आपुणी देंवत वेतात. पूण देव केन्नाच पवित्र सभेक पोरो घालचो ना. हो आमचो विस्वास, हो आमचो बोरवोसो. आयच्या शुभ वर्तमानांत शिसांक कोण व्हडलो काय म्हूण प्रश्न पडलो. कोण व्हडलो काय म्हूण ते चिंतूंक लागले. आमी जायतीं जाण म्हणटात, दोतोर जाल्यार व्हडलो मनीस, आदवोगाद जाल्यार व्हडलो मनीस, टिचर जाल्यार व्हडलो मनीस, पाद्री जाल्यार माद्री जाल्यार तितली खुशालकाय मेळची ना, पाद्री जाल्यार माद्री जाल्यार तितलें व्हड न्हय, अशें घोडेक आमचें चिंतप. पूण जेजू आयज आमकां म्हणटा, जो कोण म्हाका घेता तो म्हज्या बापाक घेता, म्हाका धाडला ताका घेता. दुसऱ्या उतरांनी जेजू म्हणूंक सोदता, जो कोण देव आपोवणें स्विकारता ताच्याय जिवितांत खुशालकाय आसता. जो कोण देव आपोवणें स्विकारता तेंय आपोवणें जावन आसा एक व्हडतें आपोवणें. हें आमी आयज जाणो जावंक जाय. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योंत जाकोब म्हणटा, आप स्वार्थपण आसा थंयसर वायट आसा. आप स्वार्थी मनीस जाता तेन्ना थंयसर वायट आमी पळयता. जायतीं जाण आवय बापूय आपोवण्या विशीं, देव आपोवण्या विशीं आप स्वार्थी जातात. आवय बापूय म्हणटात, तूं आमचो पूत, तूं आमची धूव, तूं जरी तर सिमिनारींत गेलो, माद्र जावंक गेली, आमच्या जाणटे पिरायेर आमकां कोण पळयतलो. आवय बापूय आप स्वार्थी जातात. जायते पावटी आवय बापूय म्हणटात, तूं आमचो एकलोच पूत, आमचो घोराबो कोण सांबाळटलो, आमचें नांव कोण फुडें व्हरतलो. आवय बापूय आप स्वार्थी जातात. जायते पावटी आवय बापूय म्हणटात, आमी टिचर, आमी दोतोर, तूं पाद्री जावंक वचना काय, आमचे भाशेन तूंय दोतोर जा, तूंय टिचर जा. आवय बापूय आप स्वार्थी जातात. आनी भाग्योन जाकोब म्हणटा, आप स्वार्थीपण आसा थंयसर वायट आसा. आनी हे भाशेन मोगाळ भावां भयणांनो आनी आवय बापायनो, आमी देव आपोवणें आमच्या कोरण्या उद्देशी घोडेक आमी देंवयल्यांत, उणी केल्यांत. जाल्यार आयज ह्या देव आपोवण्याक भेटयल्ल्या आयतारा दिसा म्हज्याच जिवितांत कसलो म्हज्यान नियाळ करूंक जाता काय? पुरे स्वातेर
आवय बापूय कशीं वडिलां कशीं देव आपोवणी वाडोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. कालच्या दिसा हांव एक घर ब्लेसींग करूंक घराचेर आशिर्वाद घालूंक गेल्लो आनी हांव दुसऱ्या बरोबर कारांत बसून वेताना ओस्तोरी चलयताली आनी फाटल्यान तिचो पूत आसलो आनी ह्या ल्हान पुतान 5वेक आशिल्ल्या पुतान आपल्या मामीक म्हणलें, मामी आय वॉन्ट टू टेल समथींग टू फादर. आनी हांवें ताका सांगलें, सांग. आनी तेन्ना ह्या ल्हान भुरग्यान म्हाका म्हणलें, फादर आय वॉन्ट टू बी लायक यू. म्हाका तुजे भाशेन जावंक जाय. हे भाशेन जायतीं जाण आमचीं ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं ल्हान आसतना म्हणटात, म्हाका पाद्री जावंक जाय, म्हाका माद्र जावंक जाय. पूण वाडटा वाडटा घोडेक हें देव आपोवणें तांच्या काळजांतलें उणें जायत वेता. कोण कारण काय जायते पावटी आवय बापूय वडिलां, कित्याक हें आपोवणें सांबाळूंक तीं चुकतात. जायते पावटी घरांनी मागणें ना, जायते पावटी घरांनी देवाचें उतर वाचप ना. आवय बापूय मनशांक आपल्या भुरग्यांक संवसारूच जोडूंक शिकयतात. भुरग्यांक घोडेक ती स्विमींग क्लासीसांक धाडटात, घोडेक ट्युशनाक धाडटात, घोडेक बॅडमिंटन क्लासीस, फुटबॉल कोचिंग क्लासीस, जायत्या भासांनी संवसार जोडूंक शिकयतात. पूण आपलो आनी दुसऱ्याचो आत्मो सांबाळूंक शिकोवंक आवय बापूय चुकतात. कोण तरी अशें म्हणटालो, लेट अस वर्क टू सेव द सोल्स फॉर हेवन. सर्गीच्या राजाक आत्मे सांबाळूंक वावरुया जाल्यार आवय बापायनो देव आपोवणें वाडोवंक तुमची जबाबदारी, तुमचो वावर, हो वावर बरे भाशेन स्विकारात. जायते पावटी आवय बापूय जबाबदारी घेतात. लग्ना दिसा हांगासर येवन म्हणटात, जेजूच्या मोगान आनी पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे म्हज्या भुरग्याक वाडयतलो म्हूण हांव भास दितां. पूण हें उतर आवय बापूय दितात, पूण देव संदेशकारां जियेतात. कित्याक देव संदेशकारां तांकां देवाचो मोग दितात. देव संदेशकारां तांकां पवित्र सभेचे नेम कायदे शिकयतात. जायते पावटी आवय बापूय न्हय तर आवय बापूय कशीं आमकां सगल्यांक, वडिलां कशीं आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा देव आपोवणी वाडोवंक. दुसरे सुवातेर देव आपोवणी केन्नाय येवं येता. देव आपोवण्याक वेळ आनी काळ म्हणलोलो ना. केन्नाय देव आपोवणें येवंक शकता. फादर फिलीप जाची खबर घोडेक आमी जाणाव, थोडी घोडेक नोकळो आसतली. मॅन्चेस्टर युनायटेड हाचो व्हडलो फांकी फुटबॉल प्लेयर तो, पूण आतां एक यादनीक कसो वावुरता. आनीक एक मॉडल ओलाला ओलिवेरो, तें मॉडलिंग करतालें आनी आतां हें सगळें सोडून दिलां, आतां माद्र जालां. आमच्या गोंयांत पासून प्रोफेसर आसले, लाखांनी दुडू जोडटाले, आतां सगळें शिकोवप सोडलां, प्रोफेसर पण सोडून दिलां आनी यादनीक जाला. इंजिनियर आसले, आतां गोंयांत इंजिनियर करपाचें सोडून दिलां, यादनीक जाल्यात. आनीक एक सेमिनारिस्ट आमच्या रायतूरच्या सेमिनारीन शिकता, नॉटिकल सायन्स ताणें केलां. डेक कॅडेट कसो व्हडल्या तारवार वचपाचो आसलो, त्याच म्हयन्यांत सेमिनारींत भितर सरलो. आनी हे भाशेन मोगाळ बाबा भयणानो, आमी जाणो जावंक पावता, देव आपोवणें केन्नाय येवंक शकता. ल्हानूच आसतना न्हय, पूण मदले पिरायेर, तरणे पिरायेर पावलो जाल्यार पासून आमकां देव आपोवणें येवंक शकता. देव आमकां आपोवंक शकता आनी ह्या आपोवण्याक आमी होयकार दिवंक गरज. आनी तिसरे सुवातेर देव आपोवण्या पासत आमी मागुया. आदल्या काळार भायर तावन गोंयांत इंडियेंत मिशनरी येताले. शांत फ्रांसीस शावेर आयलो, मादर तेरेजा आयली, पूण आतां जायते यादनीक गोंयांत तावन इंडियेंत तावन भायल्या देशांत गेल्यात. कित्याक? देव आपोवणी उणी जाल्यात. आमी देव आपोवण्या पासत मागूंक जाय. जायत्यो आडकोळ्यो आसात. देर आर सो मेनी डिस्ट्रॅक्शन्स. आमचीं भुरगीं संवसारी वस्तूंनी गुल जाल्लीं आसात. असल्या वातावरणांत देव आपोवणी आमी सोदून काडूंक जाय. देव आपोवण्या पासत आमी मागूंक जाय. तर मोगाळ इश्टानो, आयज देव आपोवण्याचो आयतार आमी समोरमतना सगल्या यादनिकां पासत, सगल्या माद्र भयणां पासत
सिमिनारींत शिंकतोल्या कॉन्व्हेंटांत शिंकतोल्या तरणाट्यां खातीर आमी मागुया आनी आमच्याय गोराब्यांतली आमच्याय नावेलच्या फिरगोचेंतली ओदीक आनी ओदीक देव आपोवणी देवाच्या मोळ्यांत फावो जाल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसांत कोतकोतायेन आमच्या ओत्रेक देवा मुखार दवरुया. उबी रावया. सगळीं बराबर म्हणुया. सोतमानता देवाक, सुर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी प्रितुमीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारिताय जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सुर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुन्सिबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या कथालीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. जर तर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक देवान एके केरीत भाशेन याज्ञिकांक आनी धर्मिकांक विचून काडल्यात आनी आमचे मदें पाठयल्यात. तांणी आपल्या आपोण्याक सदांच विस्वाशी रावूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बी भोगतात. पोजेची सेवा करूंक आनी निती शांतीच्यो वाटो थांकूंक राजकारभाऱ्यांक देवान केरीत आपोवणी दिल्या. आपल्याक फावो जाल्ली जबाबदारी देवाताय उपजोल्या म्हूण वळखून निती शांतीची आनी एकचाराचें दूत जावंक आपलो कारभार चलोवंक ताका बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. कोणाक पयलो जावची खोशी आसल्यार तो सगल्या परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो. आपल्या मोळ्यांत वावरूंक जाका देव आपयता तांणी खोशे मनान आनी उदार काळजान देवाचें आपोवणें स्विकारूंक जेजू सारकें तें जावंक पावूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता. आमच्या कुटुंबांनी फिरगोजांनी आनी आकारणीच्या घरांनी देवाक आपोवणी उपजोवंक आनी ती वाडोवंक जबाबदारी आसलोल्यांनी बोर घेवंक वावरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. भोसोर्गींच्या बापा, ही कालती मागणी आमी तुका उबारल्यान ती तूं स्विकार कर आनी आमचे मोदले जाय ते फुडारी तुज्या पवित्र सभेक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. तुकाच बापा सोड मोचे दिता तुका एकानिये. तुकाच वोमथाव सोड मोचे तुजेच ते कोरकाशेने. मोजे हात घे मोजे पाय घे
स्वीकार कर हांव ताकोशे तुजो मोहिमो बोरगोट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. उबी रावया. म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. मोगाळ बापा, तुजे पोरजेची मागणी आनी दानां मोगान स्विकार कर. तुज्या पवित्र गुटाचें मुण्यारपण चलयतात तांची संख्या वाडय आनी तुज्या मोगांत आनी सेवेंत तांकां बाळगून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचीं. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 dolmaranzo, sorvespor tu. Povi, 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 dolmaranzo, sorvespor tu. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. 온 sorgi तुका सोयीसोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. 온 sorgi तुका सोयीसोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट पोरगोटुया. सुमयाची तुझी मरण आमी समोरमता. तुझी पुनर्जीवनपण आमी पोरगोता. तुझ्या येण्या आमी ओत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स
तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागियोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावां भयणाची काकलूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्याची दया कोर म्हूण आमी मागता अंकुवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागियोन सुजे बागियोन धर्म दुता सांत जुजेबास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. पिकेच्या दोनया लागीं लुवणे मोळणेंत वावराडी धाड म्हूण मागात आमची मागणी देवाक उबारून जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाक उलो करुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आख्खांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं जय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आमच्या दूर एकल्याच्या आपोवण्या उदेशी सुर्गीचें राज आमच्या भोंवतणी बांदूंक तो आमकां आपयता ह्या जेजूक शेवंक फुडें सरतात ती आमी सगळीं सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका एका सुत्रान सुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. Dulom Jisu mo galuda
इतलो मोवाल इश्ट आमचो आमचे सोरचे दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बोगो हेर कोण आसा सोपोन प्रिती कोत्तलो आपलो सांगा आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो Kaklu taci kedi vorti Gorsanico doriato Vici kot miang cik tundota Piac rokta nadoita Bapak dita takavopo Kurpines nan nitoita Aples rokmas takakawo Tanche lagi eksata Moganistaci susumia Sangsung tan mo kutolia Mantau sai batu soupka Ta kota no Moska Zatu amso Sasna sasna Jini satus kabaru Nirmi ami Bogong tuka Rupro bagi sorgaru आत्मीक कमन्यावां खातीर मागणी मोगाडा जेजू तो मोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां ही घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत दी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सोजमून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजी कडसून केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका आमीन उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा सर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या तुवें पवित्र सभेच्या शेतांत वंपलोलें बी ह्या मोगाच्या संस्कारां वरवीं किल्लोन वाडो आनी जायते तरणाटे तुजे चाकरेक लागून आपल्या भावां भयणीची सेवा करूंक मुखार सरूं हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमीन मातशें बसूया लग्नीक आपोवणें स्विकारलां तीं भावां भयणां हे पोरी
अलेक्सांद्र क्रास्टो, अंकवारपूत जोझफ क्रास्टो आनी ललिता क्रास्टो रावता झुरीवाडो नावेली. रोशेल लुड्स ब्रगांझा, अंकवारदू फेलिक्स ब्रगांझा आनी मारिया ब्रगांझा रावता नुवे. हांचे मदें लग्न जावंक कसलीच आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवंक कायदो आसा आनी तांचे पासत तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. कालच्या दिसा इगोर्जेची साफाई केल्या दोंगोरी आनी फ्रादिले ह्या वाड्यांतल्या भावां भयणांक आनी आयच्या मिसाची मांडाबोड सांबाळटल्यांक आमी शाबासकी दिता. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. फुडल्या सोनवारा इगोर्जेची साफाई करूंक सकाळीं 9:15 वाजता मानिल्यारोस आनी मांडोपा ह्या वाड्यांतलीं भावां भयणां. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन धर्मदान जालां 37,274 रुपीज. आयज फिरगोज तोरणाट्यांक जमात सकाळीं 11 वाजता आनी सगल्या तोरणाट्यांनी इगोर्जेंत पावचें 11:15 वाजता. कित्याक पयलो आमी आमच्या तोरणाट्यांचो फोटो काडटले आनी त्या उपरांत कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत जमात जातली. ह्या म्हयन्याचे 24वेर शुक्रार सांजे 6 वाजता इगोर्जेंत मिसाची भेट आनी त्या उपरांत 6:30 ते 7:30 वाजता पर्यंत पवित्र संस्कारा मुखार बसवण जातली. फुडल्या सोनवारा 25वेर इगोर्जेंत 6 वाजता आयताराचें मीस आसतलें. ह्या मिसांत वांटो घेवंक कोलमोरोड वाड्यांतलीं भावां भयणां. फुडल्या आयताराक मिसाचो वेळ आनी वांटो घेवंक वाड्यांची मांडावळ हे पोरी. 6 वाजतांचे मीस रातवाडो, 7:15 मीस आकेंबायश, 8:30 वाजतांचे मीस रावोरा, 9:45 वाजतांचे मीस दोंगोरी आनी 9:45 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत इंग्लिशींतल्यान मीस आसतली. फुडल्या आयताराक सेवाधर्मीक सेवकांची जमात सकाळीं 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. सगळ्या भावां भयणांनी 11:15 वाजता पयलें इगोर्जेंत हाजीर जावचीं. ओतुंबराचे पयलेर तावन घरांनी सायबिणीची भेट सुरू जाता. सांजे 5:30 वाजता इगोर्जेंत तावन सायबिणीची मुर्ती व्हरूंक इगोर्जेंत येवचें आनी ज्या कोणाक खोपेलां लागतात तांणी खोपेलांत तावन सायबिणीची मुर्ती व्हरची. घरच्या एकट्या वांगड्यान शेजारच्या घरांत वचून सायबिणीची मुर्ती हाडची आनी फकत घरांत जीं कोण रावतात तांणीच सायबिणीची मुर्ती मानाच्या जाग्यार दवरून भोगतीन मागण्याची रीत चलोवची. मोगाड बाबा भयणानो, ह्या वर्साक आमकां अशें कित्याक करूंक पडटा तें आमी सगळीं जाणां. गेल्ल्या वर्साक सायबिणूच व्हरूंक मेळूंक ना, पूण ह्या वर्साक सायबीण आमी व्हरतले. पूण सगल्या भासांचें आमी वायट आमी पयस दवरतले. कित्याक पिडा कशेय भाशेन लागूं येता. कोणूय दुसरो मनीस, शेजारी मनीस सायबिणी वेळार तुमच्या घरांत आसचो न्हय. एकट्याच्या घरांत एक दीस गेलो जाल्यार सगळीं म्हणूंक लागतलीं तांच्या घरांत गेलीं, आमच्या घरांत कित्याक येवंक जायना. आनी हे भाशेन पिडा वाडोंकूय येता. तर मोगाळ बाबा भयणांनो, सुरक्षीतपणी आमी सायबिणीची भेट आमी आमच्या घरांत हाडुया. ओतुंबराचे 7वेर इगोर्जेंत नमस्काराचो दीस आनी रुजाय सायबिणीचें पुरसांव. मांडावळ आमी रुजायेच्या पावलांचेर घातलेली आसा. त्या दिसा पवित्र संस्काराक बसवण केल्ल्या उपरांत सांजे 4 वाजता तावन रुजाय सायबिणीची मुर्ती घेवन भावार्थान आनी भोगतीन सर्व पिडेंतली आनी वायटांतली आमकां निवार म्हूण मागून आख्ख्या नावेलच्या गांवांत गाडयेर तावन आमी पुरसांव काडटले. लोक येवचो ना. आमी यादनीक आनी थोडे फुडारी आमी मोटर करून इमाज आंकवार मारेची मारकार केल्ल्या जाग्यांचेर आमी येतले. थोडोसो वेळ थंयसर आमी सारतले. मांडावळ आनी आमी ओतुंबराच्या रुजायेच्या पावलांचेर घातलेली आसा.
ज्या सुवातांचेर आमी थांबतले हांव थंय थोडो वेळ रावन मागणें करतलें हांव आनी ज्यो सुवातो आमी विंचून काडल्यात त्यो थंयसर नितळसाण सांबाळची आनी तीच सुवात आख्खी वाट न्हय आख्खो रस्तो न्हय पूण तीच सुवात नेटोवंक म्हूण मागता. थंयसर जी कोण एकठांय जातलीं तांणी सोशल डिस्टन्सींग सगळें सांबाळचें SOP सांबाळचें म्हूण आमी विनयता. जे कोण ऑक्टोबराच्या नोव्हेंबराच्या डिसेंबराच्या म्हयन्यांत लग्न जावचीं आसात तांकां शिकवण आसतली फाल्यां सांजे 6 ते 7 पर्यंत कार्डिनल ग्रेशियस हॉलान. आमची फिरगोस तरणाटीं PPC वांगड्यांच्या आदारान आमच्या आख्ख्या नावेलच्या फिरगोजेंत पेपर ड्रायव्ह घडोवन हाडटात. तुमच्या घरांनी आशिल्लीं न्यूज पेपर्स मॅगझिन्स पुस्तकां इगोर्जेंत वो लागशिल्ल्या कॉपेलांनी हाडूंक तुमी तांकां तुमचो आदार दिवचो. त्या उपरांत आमची तरणाटीं ही सगळीं पेपर्स मॅगझिन्स विकतलीं आनी ताची येणावळ येता ती कोणाकूय गरजेवंतांक ती वापरतलीं. कोणाकूय गरज आसा कसल्याय वस्तूंची कोणूय भुरग्याक वो तरणाट्याक कसली गरज आसा तांच्या आदारा पासत आमी हे येणावळ वापरतले. ह्या पिडेच्या काळांत इगोर्जेंत तशेंच कॉपेलांनी जायते आमचे वॉलंटियर्स त्याग करून आमकां मिसाचे भेटेंत सुरक्षीतपणी वांटो घेवंक आपलो भरपूर आदार दितात. घडये आमी भायल्यान तांकां पळयल्यात तर आमी तांचें आयकुया कित्याक ते आमच्या बऱ्या पासत आमकां सांगतात. ते कितें सांगतात तें आयकून त्या जाग्यार बसूंक आमी प्रयत्न करचे. सगल्यांक तुमकां कुशाल बरीत आयतार हांव येता. देवाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सवे आसूं आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. देव आपोण्या पासत वावरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जुंय हांव आसां जुंय हांव भोंवतां जुंय वावर कोत्तां जुंय उलयतां थंय हांवें तुका पोरगोटूं थंय प्रिती तुजी नांव वाडूं. सर्वेस्परा देवा म्हज्या कृपेचो आदार दिवन तुजो दोन पोरगोटणार कोर म्हाका. सर्वेस्परा देवा म्हज्या कृपेचो आदार दिवन तुजो दोन पोरगोटणार कोर म्हाका.